कॅश फॉर जॉब प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप ना गोयात 29 केशी 32 जणांक अटक. पयशांनी नोकऱ्यो विकिल्ल्यो ना 13 बायलां. डीजीपी म्हणटा SITचो विचार ना. कॅश फॉर जॉबा विशीं येता ते मंत्रिमंडळ बसकेत चर्चा. इमेज इबाडल्या. सुदीन उलयलो. मॉविन म्हणटा कर्मा करपी भोगतले. वेन्सी म्हणटा पयशे दितल्यांचो दोश न्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात दीपश्री सावंत गावसाक 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी. श्रुती प्रभू गांवकाराक 6 दीस पुलीस कस्टडी. समाजाच्या विकासाक आक्रमक आणि म्हावाळ दोनूय विचारसरणी म्हत्वाच्यो. मूख एकूच. जांच्याकडे पटना तांच्या वासाक वचना. तवडकराची गोविंदाक जाप. गोंयांत ट्युरिझम सिजनाची पयली क्रूज दाखल. वास्को द गामा क्रुजान 590 ट्युरिस्ट. 416 क्रूज मेंबर गोंयांत. एका दिसाच्या भोंवडेर अंदू आनीक 44 क्रूज शेड्युलार. जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल रोखडेच कॅबिनेटात पास करून केंद्राक धाडटले. मंत्री माविन उलयला. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा प्रुडंटाच्या 4 रिपोर्टांक गोवा स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड. कळंगुटे विश्वजीत सिंगाचे खुनाचे केशीत दोगा आरोपींक जन्मठेप. म्हापसा JMFC कोर्टान फर्मायली ख्यास्त. 2018 रेस्टॉरंटाचो पात्रांव विश्वजिताचो खून. कारवार धरलो 98 लिटर गोंय बनावटी सोरो. मोटारसायकली वेल्यान कर्नाटकात 3 मोटारसायकली जप्त. दुबावीत गाडयो सोडून फुज्ज्यो. महायुतीचे आड एकठांय जायात. शरद पवाराचो वेंचणुकेक 4 दीस आसतना मतदारांक चीट बरोवन उलो. युकेत नोकरेक वाव उणें जाला. हिंसाचार पातळटा. ताका लागून भारतीय विद्यार्थ्यांची फाट. युकेत भारतीय विद्यार्थ्यांचो आंकडो 20% पडलो. IISc बंगळुरूच्या डॉक्टर मोहित कुमार जॉलीक कॅन्सराचेर केल्ल्या संशोधना खातीर 2024 मनोहर पर्रीकर युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकाक फोंड्या JMFC कोर्टाचो सशर्त जामीन. श्रीधर सतरकार केशीत पणजे पुलिसांनी केली अटक. ऑक्सफोर्ड विद्यापीठात पाकिस्तानी समर्थक आणि फुटीरवाद्यांचे काश्मीराचेर चर्चासत्र. भारतीय विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचे भायर केलो निषेध. झांसीत महाराणी लक्ष्मीबाई सरकारी वैजकीय हॉस्पिटलाक उजो. 10 अर्भकांक मरण. 16 जखमी. सोपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक केंद्र आणि राज्य सरकाराचे 3 लाख. गुजरातात 700 कोटीचे ड्रग्ज धरल्या उपरांत दिल्लीत 900 कोटी रुपयाचे कोकीन जप्त. NCBन दोगांक केली अटक. आवाजाचे प्रदूषणाक कलेक्टर आणि SPक धरतले जबाबदार. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचो निकाल. अनुचे सगळ्यात मोठे मॅचीत जॅक पॉलान बॉक्सिंगांतलो एक तेंपावेलो दिग्गज मायक टायसनाक 1973 हारयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसाचे नायजेरिया ब्राझील भोंवडेर 18 नोव्हेंबर सावन सुरू जावपी G20 समिटात वांटेकार. बायलो हॉकी आशियाई चॅम्पियनशीप सर्तीत भारताक जैत. भारतान चीना आड 3 गोल मारून जोडले जैत. श्रीलंकेत नॅशनल पीपल्स पॉवर 2/3 बहुमत. 225 159 जाग्यार जैत.